सकट सांगाता मेळ्या सकट लागी सर्या आमचे ताळे ये कर्या मोर ये कोगळसिया ओटा येतलाने सोद्या फोला एकटाय कर्या तासो एक मोगोट गोत्या आरे मायेक देव्या सकट सांगाता मेळ्या सकट लागे सर्या आमचे ताळे ये कर्या मोर एक कोगळसिया मोती साहेबींच्या जिणेंत देरांचे बरेपण आसूंचे जावन आसलें पयलें स्थान तिचे थंय देवाची विचित्र कृत्यां नियाळ तिची जिणी सर्वेस्प देवाक हे किर्तनांची जाली देखूनच एलिझाबेथीन मोती साहेबीणी स्त्री आमी तातूंत सदैव म्हण नामान केल्लो सर्वेस्पाचें बरेपण तिचे थंय एक गांवांत जालें आनी देवाक तिचे जिवान 3 वर्सां हातेर जालें देवान आमचे थंय दाखयली दया माया विशेष देखून आमच्या जिविताच्या हर एक घडये ताका आमी किर्तनां मारिपात होगाळसिया हे मोती साहेबीणी सर्वेस्परा देवान तुका जे आवय जावन विंचून काडली आनी सभा देण्यान तुका नेटयली ह्या खातीर आमी तुजे सांगाता संतोष पावता आनी देवा बापा आर्गां दिता तुज्या जल्मावरीन तुज्या कुटुंबांत तुवें संतोष हाडलोय तुज्या जिणेंत चडून धरची आवय जावन मनशा कडल्यान तुवें व्हड उपकार केलोय आमची चडवण जावच्या तुवें सहकार दिलोय ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटा हांव समेची चरण दासी म्हण प्रसारून देवा मुखार संपोवन कालती जाली आनी देवाच्या कुशेक तुज्या जिणेंत पयलो जागो दिलोय त्यागाची आनी कश्टांची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमले आसता आमच्या कुटुंबाचे तुजी दराळ आशिर्वाद मागोवन दी आमच्या कुटुंबान मोग एकवटने एकामेकाची सेवा करूं आमकां प्रेरण दी कुटुंबान संतोषाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर हे मोती साहेबीणी तुजे बरी कालती जावं आमकां शिकय देवाच्या उतरां पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी सर आमच्या कश्टान दुखांत विघ्नान वरां आनी पिडेचिडेन आमकां पाव आमच्या जिवनाक गरज पडचे सर तुज्या पुता लागीं मागोवन दी हे मोगाळी मोती साहेबीणी आमेन आमा बसत विनंती कर मोती साहेबीणी क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पाव जावचे खातीर हे मोगाळे मोती साहेबीणी तुजी देख घेवन आमच्या कश्टा नश्टांनी पिडेशिडे वेळी पावडता नंडळ नसे बघा शांती समाधानाची देवाची खुशी आमच्या जिणेन पाळूंक तुझे प्रेरण लाभय आमी वडिलांनी आमच्या भुरग्यांक समजोवन तुझे पालन पोषण मोगान करूंक आनी भुरग्यांनी वडिलांक काल जावन जीव आमचे कुटुंबां पावडताची आनी शांती समाजाची पिडारां जावन रुपांतर करून तुजी ससाय लाभय आमी मागता तुज्या कुशीन जल्मल्या देवपुता आमच्या सुम्या जेजूचे नावे Morie o Gorzia Ticata Vernia Gayanti Cesodo Sargaras Teboro Morie o Gorzia Morie, Morie, Hogolzia, Hogolzia, Morie. Tunge full por morir. Sobi Parzali Petai Maye Uzo Jesucha Mogaso Mori
Golsia, oh Golsia, Morie. Săldicia, lisaso, aurortu, grănaso, distuca, mandita, sandrmaie, vărnita, morie, Hogolsia, Hogolsia, morie, morie, Hogolsia, Hogolsia, morie. Sosnikai kalte pon magondi niskळपण उपकार माये मागताव भरवशात परताव मोरियेक होगोळसिया होगोळसिया मोरियेक मोरियेक होगोळसिया होगोळसिया मोरियेक. Morie, por moli, bostobi, पजळी पेटय माये उजो जेजूच्या मोगाचो मोरियेक होगोळसिया होगोळसिया मोरियेक मोरियेक होगोळसिया होगोळसिया मोरियेक मोरियेक होगोळसिया तिकाता वर्णिया गायन तिचे जोडो सर्गाराक ते बरो मोरियेक होगोळसिया होगोळसिया मोरियेक मोरियेक होगोळसिया होगोळसिया मोरियेक. सगळ्या सक्तीन तुझ्या उसरत्म्या मोझ्या आनंद मोरियेसो तुझ्या मायेचो नमान 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 मोरिये नमान 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 राणीये नमान नमान नमान
तीन उर्बेन तुका नावाडतां सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार मानतां जिणेंत आमच्या तुज्या वेचीत देण्याक सोम्या कितें पाटी आमी दी मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पोसल्याय राखल्याय दयेन तुज्या काळजा मोनान आमकां तुवें एकवटायलाय गोपान क्रिस्ता जेजूच्या भक्तेन उर्बेन तुका नावाडटा सोमिया देनवाशी काळजा उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या वेचीत देण्याक सोम्या कितें पाटी आमी दी मग क्षमा बेडेन देवाकार गादेव्या देवा उपकार बावडया प्रत्येक तरान आमकां सांगात हाडला आनी हो दीस म्हयन्याचो पयलो दीस ताणें आमकां दिला ह्या दिसांत जायतें बरेंपण जावचें आनी म्हयन्याचो सगळो हो म्हयनो आमच्या वर्त्या जिवितांत भगिदार जावच्याक सोम्याक आपोवणें दिवन पवित्र तिंदाच्या नांवी मिसाचें बलिदान माय मोगान आतां आमी आरंभ करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे ही सवे आसो मोगाचे न्हू आज आमी एक कुटुंब जावन जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो मिस्तेर आचरण करूंक ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती मनीस चिंता तशें न्हय बगार देव चिंता तशें जिवंक उलो दिता वायट असो खोटेपणाचो सांगात सांडून जेजूचो पाटलाव करूंक आनी ताच्या आमिसांवांत वांटेली जावंक आपणें दिता जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार सर्गींच्या अमर सुखाचेर गमन दवरचें आनी आमचे सुरणे खातीर खुरीस वोवन गेल्ल्या जेजूचो पाटलाव करचो तो दैवेक ताळो आयकूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार करपा मागया मग क्षमा बेणीनो देवाची चिंतना आमच्या चिंतना बरी न्ही ती भोव अपुरबायची जावन आसात कित्याक तो हर एकल्याकी मानता आनी लेखता हर एकल्याचो मोग करता ताची कार्यां आमची कार्यां बरी न्ही आमची कार्यां मनशाक पळोवन ताची कार्यां हर एका संवसारांत कितें बरेंपण जावंक आसा तें सांबाळच्याक तो करनासा आनी असले बरेपणांत आमी सोम्या सांगता एक सव्या सोमी सदांच आमकां ताच्या वर्त्या मोगाक आपयता ज्या मोगाक आपयता आसतना ताणें घाल्ली योजना तो संपूर्ण पावयता त्या योजनाद्वारे आमचें जिवन तो सुफळ करता तर सोम्याच्या योजनांत आमचें योजना आमी अवलंबन करुया आनी त्या प्रमाणे सोमी आमकां सांबाळच्याक दिता तें आपण घेवया ह्या मिसाच्या बलिदानांत बऱ्या रितीर पात्र घेवंक आयतीन जावन सांगाता आमची पदकां वळखून घेवन म्हणया हांव पातकी सर्पदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता मनाचें तोंडांत सरून वायट धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पदकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बगेन सदांच हांव कारमरी सगळ्या देदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर्धा लागीं विनातिकात म्हण प्रार्थना मागता सर्पदाता देव आमची काकूत करूं आमची पदकां बगसून आमकां सृष्टाच्या जिविताक फावो आमेन सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर Krista काकूत कर Krista काकूत कर सोम्या काकूत कर
सोम्याका कर. महिमा 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 देवा ओसर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकांता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकलाच पोता सोमिया देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकळोत कर तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे ती त्या पवित्रात्म्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर प्रत्यय सर्वेस्परामच्या मोगळा बापा चड आनी चड वर्तो मोग आमचे रूप जावन आमच्या कुटुंबाक तुवें सांबाळलाय त्याच प्रमाणे तुज्या वर्त्या येण्याद्वारे आम्हा सर्वांचे तुजे कृपेची जर देवय आनी वर्त्या मोगान आनी समाधानाने आमकां जिवंक शिकय आमी मागता आमच्या समेत तुज्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आणि राजवाड चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरेस्परा तुवें म्हाका बुलयलें आनी हांव तुका बोल्लो. तूं म्हजें प्रास बलिश्ट देखून तुवें म्हजेर जैत वेलें. हांव दीसभर केन्नाचो माल जालां. हर एकलो म्हजो केबडायो करतात. हर एक पावटी हांव उलयतना हांवें बोबाट मारून म्हणूंक जाय जुलूम आनी नास. सर्वेस्पराचें उतार म्हाका दीसभर अपमानाचें आनी केन्नाचें कारण जालां. हांव तसो उडास करचो ना. ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना अशें हांव म्हणटो. पूण म्हज्या काळजान एक जलतो उजो पेटलासो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रिगला. ताका दमावंक प्रयत्न करूंक हांव थकलां. म्हज्यान हें सोसूंक जायना. देवाचें उतर हें मोच्या सौम्या मोच्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. मोजा सौम्या मोजा देवा तुका मोजो आत्मो ताणेता. देवा तुंस म्हजो देव तुझ्या दर्शनाक हांव त्रेगूण आसा.
तुका म्हजो आत्मो ताणेता. उदक नातलेले सुके धरणे बरी, म्हजी कूड तुका लालेता. म्हज्या सौम्या म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणेता. तुज्या मंदिरान तुका हांव दिश्ट उबारता. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेता. तुज्या मोगाचो अणभोग जिवा प्रास श्रेश्ठ, म्हजे वोण तुजे महिमा वर्णिता. म्हज्या सौम्या म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणेता. सगळे म्हजे जिणेंत हांव तुका वाखणतलो. तुजें नांव काडन हात जोडतलो. परवणेच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो. संतोशाच्या ताळ्यान म्हजे वोंट तुका वंदिता. म्हज्या सौम्या म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणेता. म्हज्या सौम्या म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणेता. देवाक मानता तसलें एक जिवें बलिदान जावन तुमकांच ताका समर्पण दिया. सा पावलून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावानो, देव आमचे वयर दाखयलेल्या व्हड काकुळतीचो उगडास काडून हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजय. हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवीं जावं, तुमचे जिणयेचें रुपांतर जावं. तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतेल्यात. आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार उबी रावया. Alleluia, 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 हालेलुया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उघडून अशें कसल्या बरवशाक तुमकां आपयल्यान म्हूण तुमी समजतेल्या. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामात्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. तवळता जेजू आपल्या जेरुजालेमा वेची गरज म्हूण आपल्या सिसांक सांगूंक लागलो. ते मलगाड्या शास्त्र आनी प्रधान ह्या जगाच्या हातांत आपणा जायतें सोसूंक आसतलें. आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणा जिवांत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. तेदुआ पेद्रू ताका खुशीन आपोवन देव ते निर्मिना जावन सोम्या तुका तें केदींच घडचें नाका म्हणून बेश्टोंक लागलो. तितल्या जेजू पेद्रू थंय गुवन म्हणा लागलो,
म्हज्या सरसिलो पयस सरसयतना म्हज्या वाटेर आडकळटा तो पातर तूं कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत जेजू आपल्या सिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी, आपलो कुरीस उखलून घेवं दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी. जो कोण आपलो जीव वांचोवंक सोदता तो आपलो जीव वगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव वगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता. मनशान आपलो जीव वगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो? आपलो जीव फाटीं घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवेत? मनशाबत आपल्या बापाच्या महिमेन आपल्या दुता सवे येतालो आनी त्या वेळी हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, 12व्या आणि 13व्या शतमानाच्या वेळार इगर्जेन जायते बरेपण घडच्याक जायते तरणाटे आपल्या जिवनांत आमी व्हडलें नांव गाजय जाय, नांव आमकां मेळत जाय आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी हेरां मुखार व्हडपणाचें गणगय जाय म्हूण आशिल्लें. तातूंत सान फ्रांसीस आसीस एकलो हो तरणाटो आपुरबाय तरान आपलें जिवन रायकवार, ताका इंग्लिशान नायट म्हणटा आमी, जायतीं झुजां झुजोंक जाय, हांव एक झुजारी म्हूण कळोंक जाय आनी प्रख्यात नांव म्हजें जाय म्हूण आशिल्लो आनी तेच दिशेन तो वेतालो. दुबळी नेण्टी खोडकारां असल्यांक पळयलें ताका जायनातलें. तो त्या वाटेर वेता आसतना सगळ्या खोडकारांनी माट्या भितर वचोंक आसलें, तांणी भायर येवंक नासलें आनी खंय तरी पयस म्हण एकलो खोडकार दिसलो जाल्यार नाक बंद करतालो, कित्याक म्हळ्यार ते खोडकारांची वास ताका नाका आसली आनी ह्या प्रमाणे तो आपूण व्हडपणाचें जिवन जिवनासलो. पूण सम्याचें योजन दुसरेंच मोगाचें न्हू. आमचें चिंतना बरी न्ही, आमी जें कितें करूंक चिंता त्या प्रमाणे न्ही. त्या खातीर हो आपल्या पेरुजियाचें झुजोंक वेता आसतना ताका धरण जैलान घालतात आनी त्या वेळा ताणें आयकलें उतरां इंत जावन आसात. जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तो आपणाक जंय इन्कार करूं दी, आपलो कुरीस घेवं दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी, म्हज्या फाटल्यान येवं दी. आनी एक वाक्य तो आयकता सम्याचें, तूं संपूर्ण जायचे तर वस आनी सगळें वीख आनी उपरांत म्हजो पाटलाव कर. त्या खातीर सान फ्रांसीस आसीस व्हडपणाच्या जिवनाक वेंग मारूंक आशिल्लो तें बगलेक तो व्हरता, सम्याचें वर्ते आपोवणें तो घेता आनी सम्या सांगात एक जाता. सम्या सांगात एक जाता आसतना मोगाचें न्हू, जायते कश्ट ताका येतात, विदवळी येता, अशें ताका गेल्ले कडेन परवानगी मेळना. मात्र न्ही, दुबळें तें जिवन जिवंक जायते जाण ताचे सांगाते आयिल्ले थोडे जाण फाटीं वेतात. ते म्हणटा तें जिवन कोणाक जाता, असली दुबळीकाय कोणाक जाय, आमकां तें जायना, जायते उपराडटात. पूण फ्रांसीस आसीस देवा वयर पातयेनी दवरना आयिल्लो. ताका कळीत आसलें हें योजन देवाचें, हें मिसांव देवाचें, देव तें मिसांव संपूर्ण करता म्हणल्यार एकच बातयेणी, एकच बातयेणी ताची. आनी त्या प्रमाणे तो वेता. सम्यान दिलें तें मिसांव, फ्रांसीस म्हजी इगज दुरस्ती करी. आखरेक ताका कळीत जाता इगज म्हळ्यार तें बिल्डींग न्हय, इगज म्हळ्यार त्या सम्याचें इगज माता हांवें दुरस्ती करूंक आसा म्हणटा. तसो वावरू इतलो आपुरबाय तो करता व्हडपणान न्ही, कलतेपणान. तर आमकां आज आपोवणें ह्या संवसाराच्या लौकीक वस्तूंतल्यान मेकळे जाया. ताका तुमी बुलानाकात, ताचे सांगात तुमी वचनाकात. तसो अर्थ आमी ह्या संवसारांत जिवन वचो म्हण न्हय, आमी हें आसलें पुरा सोडणो इकून धांवचें म्हण न्हय. त्या संवसारी वस्तू सांगता तुमी एक जावन तुमच्या देवाक विसरनाकात.
ताका पयलो स्थान मान दिनाकात पयलो सम्याक देवाच्या वरत्या आत्मीकपणाक आमी पयलो स्थान दिवंक आसा. आनी अशें आसतना देवूच चलयता मोगाचे न्हू. खंयचीय योजना जावं दी, जायती योजना पळयले ती देव चलयता, तो मुखारसून व्हरता, आमी न्हय. त्या खातीर आमी म्हणलें आसा देवाची योजना आमची योजना न्हय, देवाची चिंतना आमची चिंतना न्हय. तो कसो चलयता, खंय पंत आपावता तें ताका कळीत आसा. आनी ताच्या योजना काल आमी रावल्या तर हर एकल्या की आमकां देवान दिलें विशिश्ट योजना आसा. ते योजन अपुरबायचें जालो आमी पेसाडटा आसतना जेवण सार दाड घालता आनी आमकां नाटता. आनी त्या दळा आमी ताच्या नाडण्याक वळाक जाल्यार आमचें योजन फैल जाता, निर्फळ जाता. फ्रांसीस आसीस केन्नाच दंडोळ्ळो ना, धैर्यान बरलो, मुखार गेलो. तेच खोडकार तांकां पळयत आसतना धांवतालो. केन्ना तो सोम्याच्या फाटल्यान गेलो तेन्ना त्या खोडकारांक वेंग मारूंक लागलो, कित्याक सोम्याचें जिवंत आसलें. त्या खातीर तो म्हणटा घेया तो कुरीस तुमच्या कांद्यार घेया आनी म्हज्या फाटल्यान येया. आमकां सर्वांक दिवचें तें आपोवणें मोगाचें न्हू. आमच्या इतिमितीन कितें आसा तसली सेवा आमकां करूंक जाता. आनी तसलें उरपां आमच्या थंय आसल्यार खरो संतोशी आमी भोगूंक जाता. आमच्या कुटुंबांनी आज जायते विधोळी जाता आसतना आमी सोडचें न्हय, भियोवचें न्हय. आमी हें जायना आमकां कित्याक करूंक जाता म्हूण भियोवचें न्हय. एका मनशान रावल्यार जाता मोगाचें न्हू. जायतीं जाणां आमी पळयता एकामेकाच्या खबरेंक आमी वेता ना, बऱ्यापणांत स्वताच्या नितीच्या वाटेन चलतना खरें काळीज समीर आसता आमच्या बगलेन तो रावता. तसल्यांची बी जियोंक देव आमकां फावो करून दी. आमेन. मुखेचें सगळीं आमी उबी रावया. आमचो बावाड तेका निजा देवा तें उत्सारुया. सतमंता देवाक सर्पदरा बापा सगळ्यांनी पितुमेच्या आरस्तारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पळयतात गर्भे संबोलो आमकां मरेता जल्मलो. 5 पलत काल ताणें कस असले ताका गुरसा जडलो. तो मेलो आनी ताका आनेक पिलो. तो मेल्ल्या मदें दिवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्लो पत्तून जिवान जालो. सर्गात चडलो आनी सर्पदरा देवा बाबच्या उज्या बसला. थंय जिवाने मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतालो. सतमंता पळयत आत्म्या कदळी पयसबे भक्तांचो एकता भक्तांचे भक्षणे गुळीचें जिवणपण सचाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, समी आमचे मागण्या सदांच आयकता, कित्याक आमकां बरें करूंक आयिल्लो तो. ताच्या मांसा आनी रक्ता वरवीं आमकां संपूर्ण तरान भलायकी मेळच्या खातीर बळवंत करता. तेच व्हरता बावडतान आमची प्रार्थना देवा मुखार आमी दवरया आनी मागया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या मुखेलांनी दिसपट्टे कुरीस स्विकार करून तुका साक्ष जावन जियोंक फावो कर म्हूण मागता. जवाब: बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांत तुजो दैवी कुरीस जैतवंत जावंक सर्वांनी राग द्वेष सांडून कुर्सार जेजून जोडलेले माये मोगा संबंधाचे जिवीत जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. कुर्सार तुवें तुज्या पुताक जेजूक जैतवंत केल्ल्या बरी आमच्या पिरगजेच्या सर्वांनी आपल्या दुस्मनांक भोगसून स्वार्थ सांडून मोगाच्या जिवितांत जैतवंत जावंक फावो कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. मनशाची चिन्ना पोकळ दैवीक चिंतना आमर हें जाणा जावंक हर एकल्यांनी दैवीक उतार वाचूंक नियाळोवंक कृपा दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस्तांक प्रायवंतांक आनी विविध रितींनी कश्टतल्यांक तुजी काकूळ दाखय. तांणी सर्वांनी बऱ्या भलायकेन जियोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेले आमी समेस्तांनी कुर्साचो मोग करूंक कुर्साचो मिस्तेर मागण्यांत जाणा जावंक शिकय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा, तुज्या मुखार आमी दवरता आमची सर कुटुंबां बऱ्या तरान ती सांबाळ. तुज्या आमले रक्तान आमची कुटुंबां धुवन काड. आमच्या थंय कसलीं तेंचे सांव आयल्यार त्या तेंचे सांव वळाक जायनासतना
तुजो खरो मोग करूंक आम्हा सर्वांक तूं कृपेन बर. सो जी येता आनी रात व्हड चलयता आयज सस्नाच्या सस्नाक Amen. Opsitaw Bapa Hovundo Gawanso Opsitaw Bapa Hiway na chikas Amin tukar con gitu serging caraya amci hikani bedai tau astuka mogaci opsitang Bapa Pogundo Gawanso Opsitang Bapa Hiway na chikal Ami tukar Undaway Uy manya jeuna Tuwe shi sang dilo Ami modong amka Ulo dilo Opsitang Bapa Hovundo Gawanso Opsitang Bapa Hiway na chikas Amin tukar. म्हज्या मागीच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद दाद्या बापा मानतात असले जामणो मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना कर्मेक आमच्या पवित्र सभेच्या हातावा सर्वस्फूर्त मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या मंगळा बापा ह्या काणेकादारे आमचे जिवान तुका अर्पण आमी करता. एक नितळ निर्मळ काणीक जावन निर्मीत आसतना कुटुंबांत देखी बरे जिवान जीव आमकां पावक कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पद आनी सस्नाच्या देवा सरकाळी आनी सतय आमी तुका देन वासोवंक फावो. हो कायदो नेतीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें हो संवसार आसता आसतना तुज्या वर्त्या मोगान तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत हाडिल्लोय. ताणें आमचे काको दाखयली आनी ताच्या कश्टा मरणाने पुन्हा जिवनपणार नवें जिवीत आमकां दिलें. त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गेचो सदाळबाळ निरंतर गायतात तुझे मुखार. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर्तो. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय.
सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय बापा करस तूं पवित्र दुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्या सुकुशाने कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुमी समेस घेयात आणि गयात ही म्हजी कूड तुमच्या बसत समर्पणची तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुमी समेज घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सश्णी कराराचें रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमच्या बसत आणि समेस्त मनशा बसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात हो बाबा तसं घेऊन जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापाचे मरणस आणि पुन्हा जीवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि वची भितर सोड आणि सोडची काल्स तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत सदल आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव सरस्पर आगे प्रतिमेचे विस्तारलेल्या तुझ्या सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे अधिक वर्गा बरोबर तिका प्रतिमा तूं म्हणय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवर मेले आनी ते आमच्या भाव भयणीचे काबूल कर तांकां आनी तुजे सगळे मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परतळी मुखामळ पळय भाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां देवाचे माय सांगता भगवन सांजुताय तुजो पती भगवन देवदूता आनी चोर काळी तुका मांडले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा आमकां भोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगता त्याचेच थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन कुटुंबाचें बरेंपण आनी पवित्रपण सम्यान वर्त्या तरान घेतिल्लें जावन आसा तेच खातीर ताणें शिकयलेलें तें वर्तें प्रार्थन आमच्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर आमी मागया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्या पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस परस सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सोंसका आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडंदराचे जो क्रिस्त जेणे भरोशानत रेखतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकादांतले वाठय जोडली पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या धामळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बावडताचे तिश्ट घाल आनी तुजे कुशपण तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता ही ससनाच्या ससनाक समेची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे असो मोग आसो आनी एकवटाचो संकेत जावन
एकमेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी. आमका शांती दे. मोगीचे भाव भयणीनो पळय आमचो स्वामी जेजू सदांच आमकां राखचो आनी पोसचो. आमच्या कुटुंबाने यथेश्ट मापान ताचे आशीर्वाद दिवचो. हाज्या जेवणाक आपल्याला आमी सर सुभागी तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना तेजे सुत्रां म्हाका भलायकी मेळटली. काळीस मोचे सोमिया गायता तुझी महिमा बोबोड अत्रेगान रक्तान तुझ्या येण्या. काळीस मोचे सोमिया गायता तुझी महिमा उक्ते दोरुंडा दुर्बोळे बिडार येण्याक तुझ्या तयार. तये सोमिया आयक म्हजो ताडो सदां काल तूं म्हाका दैवीक आधार तुजो. तये सोमिया आयक म्हजो ताडो दीन सदां काल तूं म्हाका दैवीक आधार तुजो. मास तुझे सोमिया जिवीत नवे दिता रगत तुझे सोमिया. तान सदां बागयता मास तुझे सोमिया. जिवीत नवे दिता पग मोजी ताबय तान मोजी भागय जिवीत नवे लाभय. तये सोमिया आयक म्हजो ताडो दीन सदां काल तूं म्हाका दैवीक आधार तुजो. सोमी म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तो आपणाकच इन्कार करूं दी तसो कुरीस घेवं दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी. प्रार्थया. सर्गेच्या बापा तुवें काकोदेन आमकां दिल्लें जय मांस आनी रगत आमच्या पिडेस आत्म्या भरपूर भलायकी दी
आणि सगळ्या आमच्या जिबेत तुका मानताच असले जावच्या आमच्या काळजाने उरपा अधिकाधिक वाढ प्रत्येक तराने आकटमा धाराच्या पासत आम्ही मागता आमचे कटमा वापरपायचे कर मावाळायचे कर मायपासाचे कर तुझ्या अमोल रक्तान ते कटमा दोन काढ आणि चड मापान बरेपण जावच्याक सदांच तुझे अजापच शिवर आमच्या कटमाने जावन दी आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसो सर्पद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. वचन्यात ख्रिस्त शांतीन आणि मगान तुमकां धाडटा देवाचे ओढूक पाडुक मोई कामी वंदिया गायनानी ती कावणिया फुलांचेल्यानी मान करूया बाळक मोरीक मान कया बाळक मोई कामी वंदिया गयानानी ती कावणिया फुलांचेल्यानी मान करूया बाळक मोईक मान करया संतोषाचे माणिक तो बाळक मोरिये हा कै तुझो प्रकार तुझ्या भुरग्यांचे बाळक मोईक आमी वंदिया गायनानी ती कावणिया फुलांचेल्यानी मान करूया बाळक मोईक मान करया गाल बेसांव तुझे आमचे लाना वोडांचे कुरपेताम कांदोरो सर्गाक पायदये बाळक मोईक आमी वंदिया गायनानी ती काबणिया फुलांचेल्यानी मान करूया बाळक मोईक मान करया बाळक मोईक आमी वंदिया गायनानी ती काबणिया फुलांचेल्यानी मान करूया बाळक मोरीक मान करया मोगाळ पुता सोवे आमकां मर्या आशिर्वादी आमकां भगवान क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसवंतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.